मायनिंग बंद जाले उपरांत 2018 या वर्सा शिरगांवच्या बांदेकर कंपनीत शिरगांवच्या कामगारांक घरा धाडल्यात। मात आमकां कामाचेर घेवचे सोडून भलत्याच कामगारांक घेवन मायन सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यान बेकार जाल्ले कामगार चाळवल्यात। सोमारा सकाळी हे कामगार रस्त्याचेर देवले। ह्या कामगारांनी मायनीवेली मेन गेट आडवून दवरली। आमकां पयलीं कामार घेयात उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत मायन सुरू करपाक खर विरोध केलो। ह्या कामगारांक थळाव्या पंचायतीन तेंको दिला। कामदार बांदेकर मायनीचे रिटेज केल्ले आसा। आयज आमची सरपंच आनी पंच मेंबर सगळे आमी हांगा जमले की आयज कंपनी चालू करपाचे पोजिशन आहा आनी केल्ली आहा चालू। तेन्ना भायले वर्कर घेवन ते चालू करतात आनी पयलींचे वर्कर आहात ते घरा आहा। तेंचेर ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या आमदारान हेचेर विचार करचो ताबडतोब। हांकां रस्त्यार हाडचे न्हू आनी खंय तरी हेका तोडगो काडून हो प्रश्न तेंच्यांनी मिटोवपाचो अशें आमी तेंचे कडेन मागता। ते सरकारान हेजेर लक्ष ताबडतोब लक्ष घालचें आनी ह्या भुरग्यांक परत रस्त्यार हाडचे न्हू आनी हो कितें तेणी वेपार केला तो ते थांबोवपाचो आनी ताबडतोब हो सगळो बंद करपाचो आनी सगळो हे कामदार घेवन चालू करपाचो। केन्नाच्यान तुमी घरा आसा? 18 पर्यंत ते आयज सगळ्यात आमकां हाफ पेमेंट ताका दिल्लो ना हे कंपनीन की आनी हे कंपनी वर्कर आहा ते बाकीच्या कंपनी सारको पेमेंट ना। 16,000 आनी 18,000 पेमेंट आसलो तो बीन आतां तेंची लेटर धाडला की 14,000 पगार आनी 16,000 पगार देवन आनी त्या पगारात तो आमकां चड म्हणटा तो आमकां मान्य ना। आमी चडपाक रेडी ना। हेजेर विचार सरकारान कंपनीक कळोवचो कितें तो आनी हेजेर आमचे कितें उरला ते तेणी दिवपाचे आनी आमकां परत कामाक घेवपाचे। आमकां 2018सून मायनरसून घरा दवरलेले आसा आनी आज कंपनी काम चालू करूंक सोदता। आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आमकां कामगारांक सगळ्यांक घरा दवरल्या तांकां सगळ्यांक कामार घेवन काम चालू करपाचें अशें आमी कंपनी कडेन सांगलेले आनी आमचे सगळे बॅक वेजीस आहा त्यो आमकां दिवच्यो आनी तुमी काम चालू करचें आनी तेंच्यांनी आमचे डिमांड आयकूंक ना। तेन्ना आमी कंपनीक परत एकदां आमी दोनदा रिक्वेस्ट केले की आमच्या कामगारांक घ्या आनी तुमी काम चालू करा। ते आमचे डिमांड आयकना। आमचे डिमांड जो पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी काम चालू करूंक दिवचे ना। आमी सगळे गेटीर येवन उबे रावतले। दुसरे वटेन पंचायती कडल्यान फावो तो परवानो घेनासतना बेकायदेशीरपणान मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू आसात असो दावो शिरगांव पंचायतीन केला। आयज बांदेकर कंपनीन काम चालू केलें आसा पण पंचायतीची तेणी कसली एनओसी तेणी आमकां विचारूंक ना आनी आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन करिनासतना हें काम चालू केलें आसा। आयज पळय शिरगांवान हे कामगाराचो प्रश्न जो उत्पन्न जाल्लो आहा तो खरोच गंभीर जाल्लो आहा। तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल आमच्या आमदाराक आनी ऑनरेबल सीएमाक हितून तातडीन लक्ष घालपाचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडपाचो। आनी ही जी चल्लेली आहा ही टोटल बांदेकर आनी कंपनीची दादागिरी चल्लेली आहा। तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात हांगा तेणी इलिगल कितलीशीच झाडां मारलेली आहा। परमिशन घेवना काय ना खंय तरी दादागिरी चल्लेली आहा। तेन्ना मातशी गव्हर्मेंटाक हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आमचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाचो कामगारांचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।